मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा खातीर एका आमदाराक सीट खाली करचोच पडटा। खंयचो आमदार पर्रीकारा खातीर राजिनामो दितलो हें जून मेरेन स्पश्ट नासलें, तरी राजिनामो दिवपी आमदाराक नवे विधानसभेची 3 म्हयन्यां वयर आमदारकी भोगूंक मेळची ना। मनोहर पर्रीकारान 14 मार्चाक मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। 14 सप्टेंबर 2017 मेरेन पर्रीकारान आमदार म्हूण वेंचून येवंक जाय। वेंचणुकेचे सोपस्कार सुरू करतले जाल्यार कमीत कमी 3 म्हयन्यां पयलीं सीट खाली जावंक जाय। पर्रीकारा खातीर सीट सोडटल्या आमदाराक 14 जून मेरेन राजिनामो दिवचो पडटलो। सीट खाली जाला ताची म्हायती केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक वचपाक जाय। आयोग बाकीच्या राज्यांतल्या रिकाम्या सिटांची म्हायती घेवन बरोबर पोटवेंचणूक घेता। वेंचणुकेची अधिसुचोवणी ते मतमेजणी मेरेन कमीत कमी 30 ते 35 दीस लागतात। ते पयलीं वोटर्स लिस्ट आनी बाकीच्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटात। त्या खातीर सीट खाली करतल्या आमदाराक 3 म्हयने पयलीं राजिनामो दिवचोच पडटा। केंद्रीय वेंचणूक आयोग पोटवेंचणुके घेवपा वेळार सगळ्या राज्यांनी खंयचे सीट रिकामे जाले ताची म्हायती घेता। त्या उपरांत सगळ्याच राज्यांच्यो पोटवेंचणुको एकाच बरोबर घेवपाची तयारी करता। विश्वजीत राणेन राजिनामो दिल्ल्यान वाळपय सीट रिकामो आसा। वाळपय सीट रिकामो जाला हाचो रिपोर्ट केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक पावला। वाळपयची पोटवेंचणूक 16 सप्टेंबर मेरेन घेवंक जाय। गोंयांत कमीत कमी 2 विधानसभा सिटांचेर जातल्यो पोटवेंचणुको, एक वाळपय आनी दुसरी पर्रीकार खंय उबो रावता त्या सिटाचेर। सध्या तरी गोंयांत 2 सुवातींनी पोटवेंचणूक निश्चित। ह्या विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं आनीकूय राजकी कार्यावळी शेड्युलार आसात। मे म्हयन्यांत GST पास करपा खातीर एका दिसाचें विधानसभा अधिवेशन जावं येता। जून म्हयन्यांत गोंयचे पंचायतींची वेंचणूक जातली। जुलय म्हयन्याच्या शेवटाक राष्ट्रपतीची वेंचणूक जावपाची आसा। जुलय म्हयन्यांतूच गोंयच्या राज्यसभा खासदाराची वेंचणूक आसतली। जुलय ऑगस्टांत गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन जाता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।